नाही, गोवा मायल्साच्या इश्यूचेर चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेतली सेक्रेटरिएटान. बरो तेंप जालो जेन्ना बोवाळ जालो, एसेंब्लीचें सेशन चलतालें, आनी त्या वेळाचेर आमी सांगिल्लें की काही स्टेशनां आसा मडगांवां, गोंयांत मडगांव, थिवी आनी करमळी, ज्या जाग्यार कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान टॅक्सीक स्टँड दिल्ले आसा आपल्या प्रॉपर्टी भितर. जो मडगांवचे टॅक्सीवाले तांकां 8 लाख रुपया फारीक करता इयरली बेजिसाचेर, आनी तांणी गोवा मायल्साक थंय भितर स्टँड दिवना. सो त्या जाग्याचेर तांणी गोवा मायल्साक स्टँड दिवना. त्या मिटिंगेक अशें ठरिल्लें की गोवा मायल्स वील नॉट गो एंटर इन टू द डोमेन ऑफ रेल्वे स्टेशन. ज्या जाग्यार रेल्वे स्टेशनार रेल्वेच्या कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान स्टँड दिल्ले आसा आनी जे थंय पयशे फारीक करता, कोंकण रेल्वेन तांकां भितर स्टँड दिवना गोवा मायल्स. तांचें म्हणणें कितें, कोण तरी ड्रायव्हर येतात भायर, गाडी भायर दवरतात, येवन ते ट्राय टू सॉलिसीट पॅसेंजर विच इज रॉंग. त्याक सांगलें तांकां, हांवें तुमी तांचे कडेन उलयात, तांकां सांगात की बाबा हें रॉंग आहा, फाल्यां मागीर थंय परत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो. आय एम वरीड अबाउट दॅट लॉ एंड ऑर्डर.